नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान। कोलवा मुंगल रस्त्यार माडेल हांगा सकाळी दोन तरणाट्यांचे कोयतो तलवारीन हल्लो, गाडयेचेर फारपेट। दोन गटां मदीं आशिल्ल्या वादांत खंय हल्लो जाला। जखमी तरणाट्यांक उपचारा खातीर जीएमसीत गेल्यात। फातोड्डे पुलिसांक स्पॉटार बुलेट सापडल्यात, चवकशी सुरू। आज सकाळी हांगासर मारगांव कोलवा बेते रस्त्यार मुंगुल हांगासर एक इन्सिडेंट जालो। कांय दोग जाण भुरगे कोलवा सावन परत मारगांव येताले तेन्ना सुमार 4-5 जाण आनीक गाडयो घेवन येयले आनी तांकां एटॅक केलो। कोयती आराव तशेंच दांडे घेवन तांणी एटॅक केलो आनी तांकां खूब मारले। ते उपरांत तांची गाडी फोडली। तशेंच गमन येता की ते उपरांत तांणी तांचे गाडयेचेर फायरींग केलें। पुलिसीक हांगासर यूज केल्ले शेल्स तशीच एक लायव्ह बुलेट मेवल्या म्हूण गमता। जे इंजर्ड आसले तांकां तांणी जीएमसीन एडमीट केल्यात आनी फातोड्डा पुलीस हे इन्सिडेंटान फुल्ली चवकशी करतात। प्रुडंट मिडिया खातीर फातोड्डा सावन सावीर डायस। परशुराम भूमींतल्यान माता कामाख्या भूमीचेर येवन ट्रेनिंग घेवप भाग्य नवभारताच्या निर्माणा खातीर IRB पुलिसांचे म्हत्वाचे योगदान आसतले। आसाम सरकाराचे उपकारी गोंयांत रावपी आसामी लोकांक बरी वागणूक दितले मुख्यमंत्र्याचे आसामां उतर। आसामांतल्या देरगांव पुलीस अकादमीत प्रशिक्षण घेतिल्ल्या 700 IRB पुलिसांची आज पासिंग आउट परेड। पर बड़े एक गर्व की बात है कि परशुराम भूमि से इस कामाख्या के भूमि में आना और इस तरह की ट्रेनिंग पाना ये आपके लिए सौभाग्य है। और हमेशा के लिए जब जब आप देश के लिए हो, गोवा के लोगों के लिए हो, आप सदैव तत्पर रहेंगे ये मैं कह सकता हूं। तुमका सगळ्या जणांक म्हाका हांगासर पळयता आसतना माझी छाती गर्वात फुलून येता। हांव गोंयांतल्यान आसामाक येता आसतना म्हाका दिसतालें की हांव तुमकां सगळ्या जाणांक मेळ्ळ्या उपरांत खरोखरूच म्हाका एक आनंद व्यक्त करीन दिसता की 10 महिने तुम्ही काडिल्ले कश्ट, 10 महिने तुम्ही काडिल्ले हांगासर केल्ली ट्रेनिंग ही सातत्यात तुमकां आसाम पुलीस ट्रेनिंगाची तुमकां याद दवरतलेच। बट ही ट्रेनिंग ही व्यवस्था की तुम्ही फुडल्या पुराय तुमच्या आयुष्यात आणि गोंयांतल्या लोकांक सेवा दिता आसतना तुमकां सदोदीत तुम्ही तत्परतेत काम करतले। आम्ही सगळे जाण हे नव भारताच्या निर्माणी खातीर सदोदीत सातत्यात काम करतले। आम्ही तशें म्हणटा की स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, सुरक्षीत गोंय आणि हे सुरक्षीत गोंय दवरपा खातीर आणि स्वच्छ गोंय दवरपा खातीर, सुंदर गोंय दवरपा खातीर तुमचो रोल हो सगळ्यात महत्वाचो आसा। म्हाका विश्वास आसा की ज्या तरेन तुम्ही 700 जाणांनी हांगासर ट्रेनिंग घेतल्या त्या येता त्या फुडल्या पिरियडात तुम्ही स्वच्छ गोंय, सुरक्षीत गोंय दवरपा खातीर सदोदीत तत्पर आसतले। आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या स्वप्नातलो भारत, स्वप्नातले गोंय घडोवपा खातीर आम्ही सदोदीत एकामेकाक सहकार्य करतले कि आपके आसामी जो बच्चे जो गोवा में रहते हैं उनकी सुरक्षा और उनके सहाय के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। आप लोगों को याद रहना चाहिए कि आप लोगों ने आसाम में ट्रेनिंग लिया। कभी आपको कोई आसामी गोवा में मिले तो उनको अपने भाई और बहन की तरह ट्रीट करना न भूलना। वो भी अपने पूरे देश भर के सभी लोग अपने भाईचारा से रहेंगे। और कर्नाटकात भांडुरा नाल्याचे कामाची प्रक्रिया सुरू। म्हादयचे उदक मलप्रभेत व्हरूंक खानापूर 4 गावांची 9.27 एकर जमीन सरकार थेट घेता। कर्नाटकाच्या राज्यपालाची अर्द हुबळी धारवाड कंदगोळ वाठारा खातीर पिवपा उदकाचो प्रकल्प आशिल्ल्यान खंय हरकत मतींत घेवची गरज ना। हरकती भायर मारल्यो म्हूण शेतकार एक्टिविस्ट तापल्यात। म्हादयच्या भांडुरा नाल्याचे उदक वळवून ते मलप्रभा नदीत सोडपा खातीर कर्नाटक सरकारान जी योजना आखिल्ली आसा त्या योजने खातीर खानापूर तालुक्यातील सुमारे 4 गावच्या शेतकऱ्यांची सुमारे 9.5 एकर जमीन ही भूसंपादन करपाची प्रक्रिया कर्नाटक सरकारान सुरू केल्ली आसात। आणि तेज्या खातीर आता कर्नाटक सरकारान अधिसूचना जारी केल्याची आमकां दिसून येतात। हेच्या पयलीं कर्नाटक सरकारच्या बागलकोट हांगासरल्या विशेष भूसंपादन विभागान शेतकऱ्यांका नोटीस जारी करून तुमची जमीन संपादन करपा खातीर तुमची हरकती आसात काय ना हेच्या बाबत आमकां 60 दिसात कळया असे सूचित केले। त्या उपरांत शेतकऱ्यांनी आमची जमिनी आसात त्यो सुपीक जमिनी आसात आणि त्यो जमिनी आमी दिवपाचे ना असे
स्पष्ट सांगून ताका विरोध केल्लो आणि तशी हरकतीही सरकाराक दाखल केल्यो. मात्र आता नवीन जो अधिसूचना काडिल्ली आसा तेज्यात कर्नाटक सरकारान अशें स्पष्ट म्हटलां की ह्यो जे उदक आसा ते उदक आमी पिवपा खातीर व्हरतात आनी ताका लागून तुमच्या ज्यो हरकती आसा त्या हरकतीची हांगासर आमी दखल घेवपाक मेळना अशें स्पष्ट ह्या नवीन काडिल्ल्या अधिसूचनेत तेंच्यांनी म्हटलेले आसात. ताका लागून कर्नाटकाची जी बंडोरा नाल्याचे उदक वळपाची जी प्रकल्प आसा तेज्या बाबत ज्यो भुमिका आसा ती भुमिका हांगासर तेंची स्पश्ट जाता की शेतकऱ्यांनी जरी ह्यो जमिनी आमकां दिवपाक विरोध केलो तरी आमी 6 दाम दंड हेजो उपयोग करून ह्यो जमिनी आमी भूसंपादन करतले अशें स्पश्ट संकेत ह्या अधिसूचनेतून कर्नाटक सरकारान दिल्ले आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. राहुल गांधीची वेंचणूक आयोगा आड बोगस मतदान मोहीम दिल्ली 300 विरोधी खासदारांची मोर्चा काडलो. हेवटेन प्रदेश काँग्रेस समिती म्हणटा दक्षिणेत एका घरात 80 बोगस मतदार सेरावले. खंय 12 रेस्टॉरंटांनी मतदारांची नोंद रादारा उलयलो. सांताक्रूज मेरचे एके कडेन 26 मतदार थंयची काँग्रेस इश्यू घेवन वेंचणूक अधिकाऱ्यां मेरेन पावले. वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है. इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए. कर्नाटकाक महादेवापुरान जो आमकां क्लासीक केस मेळ्ळी ती गोंयानूय आसा. I don't want to name the constituency, but there are constituencies where we have found की एका हाऊस नंबराचेर 80+ वोटर रजिस्टर्ड आसा. So our team is working on ground to check. त्या 80 लोक जे एका घरान जे रजिस्टर्ड आहा पळय ते डिफरंट फॅमिलीचे डिफरंट रिलिजनाचे लोक रावता. चलन हतालगे म्हणून आनी तिचो घोव वसंत हतालगे ही दोगां जाणां रावता म्हणटकूच उरलेले 26 वोटर्स आहा पळय ते डुप्लिकेट वोटर्स म्हणून पावले आमकां, म्हणजे बोगस वोटर्स. बट इन द मीन वायल एक आमकां नोटिसाक येयलें की ड्युरींग लास्ट लोकसभा इलेक्शन हे आमी पळय 26 जाण बोगस म्हणटात, 2 ते घरांतलीच 26 पळय बोगस म्हणटा तितूंतले 15 जाणांनी वोटींग केलां ड्युरींग लास्ट लोकसभा इलेक्शन. Complaint was lodged on 25th of July. The complaint is to highlight the fact that there is one bar in Sarauli called Palmyra Bar and Restaurant, in which bears house number 81B, but there are 80 voters registered in it. 80 voters starting from serial number 627 of part number 11, Sarauli 32 Benavli constituency. And similarly, there are 20 voters in house number 1B, starting from serial number 4 and ending on serial number 23. Now, in all, there are 100 voters. These houses are owned by the Dorado family. विधानसभा अधिवेशन जाल्यार आता खंयच्याय खिणाक मंत्रिमंडळ फेरबदल जावची म्हूण चर्चा सोमारा सकाळी सभापती तवडकर म्हापशा बीजेपीच्या कोर कमिटीच्या दत्ता खोलकाराक मेळ्ळो. बसके उपरांत भायर सरतना मिडियान तवडकराक गाठलो. दोगूय उलोवंक तयार ना, लागचार खंय बरेपणाचें रजाव. आमदार गोविंदाक मंत्रीपदावेल्यान देंवयले उपरांत एक मंत्रीपद वेकंट आसा. विधानसभे पयलीं मंत्रिमंडळ फेरबदल जावची म्हूण चर्चा आशिल्ली, मात विधानसभा अधिवेशन जालें. आतां खंयच्याय खिणाक मंत्रिमंडळ फेरबदल म्हूण चर्चा. तातूंत सोमारा सकाळी सभापती तवडकर म्हापशा भाजपच्या कोर समितीच्या दत्ता खोलकाराक मेळ्ळो. प्रुडंटान बसके उपरांत भायर सरतना तवडकराक गाठलो. मीटिंग कसली आसली? ओके. कितें रिगार्डिंग अपकमिंग इलेक्शन बी कितें? ओके. ह्या बसकेत तवडकर आणि खोलकारा मदीं नेमके कितें चर्चा जाली आसतली काय? मंत्रिमंडळ फेरबदल जाता काय? अशे जायते प्रश्न सध्या मुखार येतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आरजीपीचे पोगो सारकिले बिल गोंयाच्या हिताचे म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी हेडॉन बीजेपीक विरोधकां मदीं फूट पडिल्ली जायत जिखिल्ले तांच्यांनी सॅक्रिफायस करचे पडटले म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी हेडॉनान उलयलो. एक गजाल म्हाका मुद्दाम विचारपाक जाय आनी ह्या जमनीची विशयूचे हांव त्या खातीर विचारता की इट लुक्ड लायक यू ऑल आर नाव सबस्क्रायबींग टू वॉट आरजीपी हॅज बीन सेयींग ऑल अलोंग
that define who is a Goan, define of parameters, and stop this complete excesses. See, if you feel that it is hating what RGP defines, the end result is every political party needs to make sure that a Goan is safe in the state of Goa. Whether it comes via POGO, whether it comes via whatever ways, the idea is to make sure that we protect our identity. Our identity today is at risk. As leader of opposition, तुमका दिसता आज पोगो सारख्या बिलाची गोंयाक गरज आसा? As leader of opposition, म्हाका दिसता की गोंयकाराच्या हितान जे पडे हा, whether it is through the medium of POGO, whether it is through another medium, we need to stop this large scale second home concept in the state of Goa. Everyone wants to come into Goa. Okay, you're welcome. You come and you go back as a tourist state. Do you behave like a team outside the house? And will you be able to convince your high commands? See, high commands म्हणटा plural. I have full faith that the opposition MLAs have no choice, but all of us are talented. We have to put our talent into one form of an energy to make sure we win Goa. Everyone, this victory for 2027 will definitely be at a compromise that every political party will have to make sure we don't divide ourselves, to make sure that the 70% is very simple. 70% lokank or sarkar naka. 80 versus 20, very simple. It is almost. It will start with ZP, whether you guys can come together. See, that you will see, and only time will tell. But the takeaway from this is, yes, there has to be compromise. With every political party needs to understand their strengths, their limitations. Otherwise, गोंयकारांक जाय की आमी सगळे opposition आहे ते एकठांय जालोले. I am open to the idea. I have nothing to lose. I believe that Goa should win. There has to be a sacrifice, and these sacrifices have to be done. I am quite confident. You are completely unhesitant about it. No, 100%. Otherwise, this is what the BJP wants. The BJP wants us to be a divided house. Yeah. दिवचले वन म्हाविंग्या लोक रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर घरां सर्वे करूंक रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टान मामलेदाराक अर्द दिल्ली. सर्वे करूंक गेल्ले कडेन थळाव्यांनी मामलेदार अधिकाऱ्यांक आडयले. कागाळ करतल्यांक हाजीर करात म्हूण थळावे मागतात. चडशीं घरां सरकारी जागे 2014 आदली. आमदार प्रेमेन लोकां वांगडा. वन मावळिंगे रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर घरां आसात तांचो सर्वे करून रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टान मामलेदाराक निर्देश दिल्ले. सर्वे करूंक गेल्ले कडेन थळाव्यांनी मामलेदार अधिकाऱ्यांक आडयले. आनी ह्या ग्रामस्थांक न्याय मेळचो म्हणून सरकार ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक फुडें आसतलें. जो आदेश हायकोर्टान दिल्लो आसा की जी घरां अनऑथरायज आसा तिजेर खंयचे तरी एक्शन जावची असो म्हणून आदेश मामलेदारांक तेंच्यांनी दिला. आनी मामलेदाराच्या म्हणजे हायकोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर मामलेदार एक्ट करपाक आयिल्लो. खंयची घरां अनऑथरायज आसा हेजी कोण तरी कंप्लेंट करणारो कोण तरी आसतलो. पण वन हो भाग सगळो गव्हर्मेंट जमनीचो आसा. म्हणजे हांगासर कंप्लेनंट जो कोण आसा तो कोण आसा हें आमकांय बी जाणून घेवपाक जाय. हांवूय प्रत्यक्ष विचारता की कंप्लेनंट कोण आहा न्हू तो आमकां पयलीं कळपाक जाय. वन माळुंगे कुडची पंचायत आमची त्या वन गांवांनी काही कोणी तरी एक कंप्लेंट केल्ली अशी की इनिगली घरां आसा आनी ते आज मामलेदार आनी तलाटी ते सर्वे करपाक गेल्ले. ते कंप्लेंटर हांगा पावोंक ना. आमी कलेक्टरा मामलेदार आनी तलाट्याक आमी सांगलें की कंप्लेंटराक हांगा हाड आमकां पूण तो पळोवंक जाय. म्हणल्यार ते म्हणटा हायकोर्टाची ऑर्डर आसा आमकां. हायकोर्टाची ऑर्डर म्हटल्यार आमी सर्वे करून दिवचें ना. तशें आमी तांकां सर्वे करूंक दिवंक ना. सो तेच्या उपरांत गव्हर्मेंटान आतां परतून हेका रुलूय एक काडलो की जी 14 पयलींची जी घरां आहा ती खंय तरी रेगुलरायज करतली म्हणून. आनी आतां ती 15 मिटरा भायर जी आतां घरां आहा पळय ती थोडी भितरली एक टायम पयलींची आसतली आनी थोडी जी आतां 2014 उपरांतूय बांदल्या आसली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वर्साक 10 लाखां वयर पगार आशिल्ल्या दोतोरांक प्रायवेट प्रॅक्टीस करपाक मेळची ना. नवो कायदो हाडटा भलायकी मंत्री विश्वजीत उलयला. JMCत कंत्राटी दोतोरांक खंय 10
ते 12 लाखां मेरेन पगार. गोंया भायर प्रॅक्टीस करपी गोंयकार दोतोर आतां गोंयांत येवंक सोदतात. सरकार दोतोरांक बरो पगार दिता. ओपीडीचोय खंय वेळ वाडोवचेर विचार चल्ला. सरकार भलायकी क्षेत्रांत जाय तसो विकास करता. दोतोरांक बरो पगार दिता. मात कांय दोतोर लाखांनी पगार घेवनूय प्रायवेट प्रॅक्टीस करतात. भलायकी मंत्री विश्वजीत उलयलो. हे तुम्ही म्हणटाले डॉक्टर जाय ते डॉक्टर अवेलेबल आहा. जाय ते गोंयचे बी नामनेचे डॉक्टर भायर जे आहा ते गोंयांत येवंक सोदता. आनी तुमी पळयतले की आमी ज्या तरेची सॅलरी दिता, एक डॉक्टर आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसार 14 लाख रुपया आमी सॅलरी दिता. म्हणून नवो कायदो हाडपाक हांवें केला. नवो फायल मूव केले. जे खंय जो 10 लाखा वयर काय 8 लाखा वयर सॅलरी घेता ताका आनी प्रायवेट प्रॅक्टीस ना. थंयच्या थंय गोवा मेडिकल कॉलेजान तरी लक्ष दिवपाची गरज आहा. आया इतले 14 लाख तुमी सॅलरी घेवन जर तुमी भायर प्रायवेट प्रॅक्टीस केल्यार मागीर सामान्य जनतेचे कितें जातले. प्लस ओपीडीची टायमींग वाडोवपाची आमी ठरयल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिल्लीतल्या भोवत्या सगळ्या सुड्यांक धरून शेल्टरांत घालात. सुप्रीम कोर्टाचे थंयच्या नगरपालिकांक अर्द. मोहिमेंत आडमेळ हाडपी लोकां आड थंय कारवाय करची. सक्तीन स्टॅरिलायझेशन करचें. कसलीच सूट वा सवलत मेळची ना. कसले रजाव चलचे ना. भूतदयेच्या नांवान भुरग्यांचो जीव वचूंक जायना. सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलें. गोंय विधानसभेत एसटींक आरक्षण दिवपी बील लोकसभे उपरांत राज्यसभेतूय पास जालें. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष दामो म्हणटा बीजेपीच्या फुडाऱ्यांच्या यत्नाक यश. विरोधक एसटी आरक्षणा आड म्हूण खंय आयजूय एक्सपोज जाले. लोकसभेत विरोधी खासदारांचो कामकाजाचेर बहिश्कार घालून सभात्याग. आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आणि तशेंच अमित शाहजी, JP नड्डाजी आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें हांव अभिनंदन करता. आमी एक उतर दिल्लें आनी एसटीच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भांत मुख्यमंत्र्या सकट बाकीचे सगळे खासदार, आमदार हे सगळे फाटले वर्स 1.5 वर्सभर प्रयत्न करीत आशिल्ले. फाटले 1 वर्स प्रयत्न करीत आशिल्ले आनी मागणी सुटावी जावची म्हणून तांचे पाठपुरावो केल्लो. म्हाका सगळ्यांत बरें दिसलें की पयर तें लोकसभेनी पारीत जालें आनी आतां राज्यसभेनी पारीत जालें. आनी काँग्रेस कितले एसटीच्या विरोधान आसा, आरक्षणाच्या विरोधान आसा तें आयजी बी तांणी दाखोवन दिलें. म्हणजे तांकां वॉकआवट तांणी जो केलो तोच एक प्रकारचे तांचो स्टँड हाजेर कितें आसा तो दाखयता. ती सगळे आतां देशभर सगळ्या लोकांक खबर आसा. आयजी बी राज्यसभेनी होच प्रयत्न जालो आनी ते वॉकआवट केले. तांणी ताका एसटीच्या हातूंत तांकां इल्लोय मोग ना हें तांच्यांनी परत एकदां अंडरलायन करून दाखोवन दिल्लें आसा. एसटी रिजर्वेशन बील आज राज्यसभेन सुद्धा संपन्न जाल्ले आसात. त्या बद्दल हांव राज्यसभेच्या सगळ्या सभासदांचे खूप संपूर्ण म्हज्या गोंयच्या आदिवासी समूहातर्फे हांव आभार व्यक्त करतां. आभार खास करून आमच्या आदरणीय राज्यसभेचे खासदार श्रीमान सदानंद शेट तानवडे तांचे खूप आभार व्यक्त करतां. ऑल पार्टी डेलिगेशन आशिल्ले आनी आज घडये उशिरा नाका होईना पण आज ते संबंध जाल्ले आसात. आज राज्यसभे भितर गोंयचे एसटी बांधवांक पॉलिटिकल रिजर्वेशनचे जे बील आशिल्लें तें आज राज्यसभे भितर पास जालें. गेल्या आठवड्यान ते लोकसभेन पास जाल्लें आनी आज खऱ्या अर्थान दोनूय हावजांनी पास जातकच आज ते फुडें राष्ट्रपती कडेन वतले. हांव आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आनी पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी हांकां धन्यवाद दिता. कारण तांच्यांनी हें बील पास जावपाक लागून बऱ्या तरेन फुडाकार घेतिल्लो आनी गोंयचे मुख्यमंत्री जांच्यांनी ह्या बिलाच्या संदर्भात सदोदीत पाठपुरावो केल्लो आसा. कोमुनिदाद जमनीवेली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करूंक हाडिल्ले बील गोंयकारांनी कोंबडी नदीचो विरोध सुरू. सरकाराच्या निर्णयाचो गोंयभर निशेध. करमळे मडगांव कोंबडी नदीची आक्रमक सुरवात. परवरे 24 ऑगस्टाक खाशेल जागृती बसका जातली. सरकाराच्या प्रस्तावा आड कोर्टातूय वचपाची तयारी. एडमिनिस्ट्रेशनाक खंय डिफ्ट अधिकाऱ्यां मेरेन खवदळ. So when you are bringing in this bill, such bill should have been first forwarded to the comunidad and taken our say. We are the stakeholders. The land belongs to us. It doesn't belong to the government. So the government cannot take such a decision to pass such a bill. So we are now waiting because this bill, that though it is passed in the assembly, it requires the governor's assent. And so after the governor's assent, it needs to be notified as an act. Once that is done, we will obviously challenge it in courts. We have a code of comunidad which is
enacted in 1961, and as per the provisions of the code, there is no provision to regularize illegal structures constructed on Comunidad land. The administrator or the governor cannot impose his decision on the Comunidad. So when you all are bringing in this bill, such bill should have been first forwarded to the Comunidad and taken our say. We are the stakeholders, the land belongs to us, it doesn't belong to the government. So the government cannot take such a decision to pass such a bill. So we are now waiting because this bill, that though it is passed in the assembly, it requires the governor's assent. And after the governor's assent, it needs to be notified as an act. Once that is done, we will obviously challenge it in courts. It is up to each Comunidad as per the law also to decide on this matter, whether it is to be done or not to be done. But Comunidad heजेर not only एक Comunidad आपणाची हेजेर मन व्यक्त करतलो, पण म्हाका दिसता लीगल ऑप्शन्स कितें आसा, आमी लीगल ओपिनियन घेवन तेजी चॅलेंजूय करपाचो एक दुसरो आमकां एक ऑप्शन आमी एक्सप्लोर जरूर करतले. डेटा नासतना हरिडली हें बिल जें पास केलां तितून म्हाका दिसता आमचे जावं ओपोजिशनान आनी जावं गोंयच्या लोकांक हीच चिंता जाल्या की हे लेजिस्लेशन गोंयकारां खातीर हाडटा काय वोट बँक तयार करपा खातीर हाडटा. हेजेर गोंयकारांक खूब दुख्ख जालां. As far as Montidogor and Torsanzor was concerned, we had done the survey, we had given the demolition notices. They had gone in appeal and taken a stay on their demolitions. Now in 2012, 2013 we had done that. They have already become now the goons, no? They are staying there. And 15 years domicile rule is there. What are the authorities doing on this? Margam and Aken Kumdad is going to the court. For sure, because this is not what the general body of the Margam and Aken Kumdad has given when we did the survey and demolition notices issued to the squatters who are there in Montidogor and Torsanzor. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक, टाटा प्ले ॲप, जोटवे ॲपार. बे प्रुडंट, बे सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.